आतां पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. राया इगर्जीत कणसांचे फेस्त जाले. ह्या फेस्ताक मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. दर वर्साक ऑगस्टाचे 5 तारखेर एक कोणसाची परब आमी समोरता. खरें म्हणल्यार नेवी सायबीणची परब आमी समोरता. आनी ह्याच सोमयार हे सायबीणमाच्या पांयाशी धरून आमचे सगळे शेतबाट आशिर्वादान भरभरून आज हो आमी हांगासर आशिर्वाद घेतला. गोयच्या मायनिंग सुरू जावंकूच जाय म्हूण वास्कोचो आमदार काल्लूस म्हणटा. मुख्यमंत्री 7 तारखेक दिल्ली भेटीत कितें तरी उपाय काडटलो म्हूण मुरगांवच्या मायनिंगांतल्या लोकांक आशा. On a proper track right now. Mining will start. The center is with the issue, and mining has to start. We are totally unemployed. That includes about 4 workmen on each launch, and plus we and our families. So I feel totally about 500 people's lives got affected with this mining ban. We were into sustainable mining. We were also a part of the trade, and we were in no way connected to any of the illegalities that happened in this trade. Optimistic after yesterday's announcement and the unanimous decision which all the MLAs and all the parties across the political party board, they have taken this decision. So, and Honorable CM, he is going to meet the group of ministers in Delhi on 7th. So, if the centre takes up this thing from our state government, I am very hopeful that by October, mining can resume and the exports out of Goa can start, so that the entire industry which has been shut down for so many months can get back and सरकारान विधानसभेत पास केल्ल्या मोपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी विधेयकाचो पेडणे काँग्रेसीन निषेध केलो. हे काय न कळीत दिता, सरळ एक निर्णय दिता. गोव्या राज्याचो एक मुख्यमंत्री जो आता इतके दीस सीख आसलो, आता तो सिकनसासून उठोन येवन हो पेडण्याचेर हो निर्णय येदो मोठो आघाताचो निर्णय तेणे कित्याक लागून दिलो, हेजे आमकां तेंच्यांनी उत्तर दिवचें. सृष्टी जो गांव नष्ट करपाचो हे कट कारस्थान ह्या सरकाराचे आसा. आमकां तेका आमी काँग्रेस ब्लॉक कमिटी, काँग्रेस कार्यकर्ते ठासून तेका विरोध करतले. वेळ प्रसंगी आमी रस्त्यार उतरतले. म्हाका दिसता पयलीं बाबू आजोकार बरे डिसिजनां घेतालो, कित्याक कसलेय जर डिसिजन आहा जाल्यार तो लोकां पर्यंत ते लोकांक पावयतालो. आनी आज तो जी लोकांची लोकांक थंयच सायडीक सवरले आनी तो स्वता डिसिजनां घेता. हे आज तेणी म्हाका दिसता ह्या पंचायतीन तेणी विरोध करूंक जायना आसलो, भायर उडोवंक जायना, त्या पंचायत फाटल्यान रावंक जाय. जर त्या पंचायत रावल्लो आसला तर आज म्हाका दिसता लोक सुद्दां खूब उमेदीन आसले. विरोध केला ना म्हणून दोश दितली तेन्ना आयज लोकांनी, आयज जे आमचे लोक आसात तेंच्यांनी फुडल्यालो आमच्या भुरग्यांचो विचार करून हेका विरोध करपा खातीर आनी हेचो निशेध करपाकच जावो. आनी ह्या मंत्र्याकय बाबू आजगांवकर जो आसा, आमदार आहा, मंत्री आसा, तेकाय जाब विचारपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्पेनात चालू आशिल्ले अंडर 20 कोटीक फुटबॉल सर्तींत भारतान रातीं अर्जेंटिनाक मारून इतिहास घडयलो. 2-8 एका गोलान जैत जोडून फुटबॉलाक भारतांत बरो फुडार आसा म्हणून दाखोवन दिलें. राया जाल्ले 47वे कस्टोडियो यादस्तीक इंटर विलेज फुटबॉल सर्तींत सा जुजे दे आरियाल वस्ताद थारले. फायनलींत तांणी बेताळबाटी स्पोर्टिंग क्लबाक एका गोलान मारले. सर्त राया स्पोर्टिंग क्लबान घडोवन हाडिल्ली.
इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.